नमस्कार तुमकां सगळ्यांक गोमंतक टीव्ही न्यूकार कांय वेळा पयलींच धारगळे एक सभा जाली. ह्या सभेक म्हणजे पयली ती मिटींग आपयल्ली पूण लोकांची इतली गर्दी जाली की तेका सभेचें स्वरूप आयलें आनी ह्या सभेन भितर सगळ्यांनी एक मतान असो थाराव पास केला की आमकां सनबर्न जो आसा तो धारगळे नाका म्हणून. आनी ह्या मिटिंगेन वांटेकार जाल्ले आमचे मांद्रेचे पयलींचे सरपंच आनी विद्यमान पंच अमित सावंत आमकां आतां हांगासर जॉइन जाल्यात. अमित, तुका आयकपा येता? येस येस. अमित, म्हाका सांग, कशी जाली सभा? कसो जालो लोकांचो प्रतिसाद? कितें सनबर्न नाकाच म्हणटा तुमी? पळय आयच्या म्हणजे खास करून सगळ्यात पयली जे पेडणे तालुक्यातले आणि खास करून पेडणे मतदारसंघाचे जे आमदार आसा श्रीयुत प्रवीणजी आर्लेकर यांच्यानी हे सभेक तेंको दिलो आणि ते लोकां बरोबर रावले, लोकां बरोबर रस्त्यार उतारले की हे सनबर्न नाका म्हणून. आणि त्यांच्यानी आपल्या भाशणान सुद्धा तमाम पेडणे आणि गोयच्या एक मेसेज दिलेलो आसा की प्रसंगी सनबर्न इव्हेंटाच्या जाग्यार घुसोवन सनबर्न बंद करचो पडलो तरी सुद्धा आपण ते करतलो, पण हे सनबर्न आपण पेडणे करपाक दिवचो. हो एक तेणी दिलेलो आसा, स्वताच्या सरकाराकच हो मेसेज दिल्लो. हय सर. अमित, म्हाका एक सांग, एके वटेन ही सभा जाताली, दुसरे वटेन सरपंच जो धारगळचो आसा तेणे एक शक्ती प्रदर्शन दाखयलां आनी तो म्हणटा की सनबर्न आमकां जाय म्हणून. सो हे कशे दोन ग्रुप कशे जाले? हे कितें डिवायड एंड रूल कोण करता? पळय, डिवायड रूल कोण करता पळय तेतून आमकां सखोलान वचपाचो ना. आमचो एकच निर्धार आसा वासुयांचो की पेडणे तालुक्यान आमकां हे सनबर्न नाका. कशें आसा, जर म्हणजे जय म्हणटात तशें सुसंस्कृत जनता आसा थंय काही प्रमाणात पळय तांकां खंय तरी दुसऱ्या कडल्यान म्हणजे इन्स्टिगेट प्रयत्न जाता, पण तरी सुद्धा हे सगळे पेडणेकार एक आसा आणि गूड कॉजा खातीर भरतात. आयज कोणी त्यांची दिशाभूल करू येता आसतली, पण हे सगळे पेडणेकार जेन्ना एक टाइम येतलो ह्यो सनबर्न बंद करपाचो हे सगळे पेडणे रोचले, आमकां ठाम विश्वास आसा. आता फाल्यां जी मिटींग जावपाची आसा त्या मिटिंगेनूय कशा तरेन लोक जे आसा ते आयज जे जमला तेच्या पेक्षा चड फाल्यां जमतले असो तुका विश्वास आसा सनबर्नाक विरोध करपा खातीर? पण आयच्या मिटिंगेचो जेन्ना समारोप जालो त्या वेळाचेर तेंच्यांनी ऑनरेबल हायकोर्टान पिटिशन फायल केलें. ते आमचे भरत बागुलचे पुत्र तेंच्यांनी उलो मारलेलो आसा सगळ्या वासियांक की धारगळच्या फाल्याच्या जी मिटींग स्पेशल मिटींग आउट केलेली आसा हे एप्लिकेशन म्हणजे करपाक प्लेस करपाक त्या वेळाचेर धारगळच्या लोकांनी जर उपस्थित रावपाचे भरत बाकर यांची सगळ्या धारगळ वासियांक आसा आणि खात्री आसा की धारगळचे लोक आपल्याक साथ दितले, प्रतिसाद दितले आणि उपस्थित रावतले, कित्याक सगळ्यांचो एकच लक्ष आसा की पेडणे तालुक्यात जो निर्धार जो आसा तेतून हांव खास उल्लेख करू सोदता जे आदले जिल्हा पंचायत सदस्य जे भारतीय जनता पक्षाचे सिनियर मोस्ट कार्यकर्ता म्हणजे रमेशजी सावळ यांच्यानी एक संदेश दिलेलो आसा सरकाराक आणि करून गोयच्या मुख्यमंत्र्याकय तेंच्यांनी सांगले आसा की क्रिकेट, फुटबॉल हे इव्हेंट साखळेन करता आणि सनबर्न पेडण्यान करता का म्हणून. हो पेडण्यातलो सनबर्न कृपया तेंच्यांनी पेडण्या भायर अशी रिक्वेस्ट. आणि आम्ही सांगलेले आसा की जे टुरिझम मंत्री आसा तेंच्यान जर प्रयोग तांकां जर टुरिझम क्षेत्रातलो जर खरोखरच इच्छा आसा जाल्यार तेंच्यांनी तो जीसीएच्या ग्राउंडाचेर परवरी व्हरपाचो आणि हो करपाचो. पण मतदाराचे आमदार हे लोकां बरोबर आसा आणि तेंच्यांनी निर्धार ठाम केलेलो आसा की आपण मतदारसंघात आणि ताच्या फुडें वचून पेडणे तालुक्यात सनबर्न करून दिवपाचो. हय, म्हाका सांग अमित, हे जे पेडणेकारांचेर आमी जर पळयत जाल्यार पेडणेकार सदांच म्हणटा की सरकारान तेंचेर अन्याय केला, जावं तो एअरपोर्ट आसूं, जावं ते आयुष हॉस्पिटल आसूं किंवा बाकीचे प्रकल्प आसूं, कसिनो सारको विशय गाजता. सनबर्न पेडणेकार पेडणेच्यान धांवडायतले असो विश्वास तुका आसा काय कितें तरी डर्टी पॉलिटिक्स जातले, फुटाफूट जातली आनी सरकार सनबर्न धारगळे करपाक यशस्वी जातलो? पेडणेच्यान पेडणेकार सनबर्न ह्यो धांवडायतलेच, पण
विनंती करता की तुमच्या ह्या मिडियाच्या माध्यमांतल्यान गोंयकारांक की तुम्ही हो विषय आणि म्हणजे प्रतिश्ठेचो विषय कर नाका करून कित्याक जे फुडें कितें जाता हे खंय तरी हे विध्वंसाक कारणीभूत सगळे घडटले. सो तेका लागून म्हणटा तशें पेडणेकारांचो म्हणटा आक्रोश आणि तुम्ही पळोव नाका कित्याक हो इडियम हो इव्हेंट सन्मान हो पेडण्यात हेचो निर्धार करता. लोक जरी थोडे लोक आयज हजारोच्या संख्येन आसलेले लोक नेक्स्ट टाइम सभा जातली त्या वेळाच्या हेच्या डबलीन टिबलीन लोक हांगा उपस्थित रावतले आणि हेचो प्रलय जावपाचो आसा पळय सगळ्यांक प्रचितीत आसा की बेश्टे विनाकारण ना आमी तसलेच म्हणून कोणी तरी हेचो प्रेस्टीज इश्यू करून घेवपाची गरज जे पेडणेकारांक नाका ते पेडणेकारांक नाका. पेडणेकारांच्या उतरांचो मान सन्मान हे सरकार दवर अशी आमकां कित्याक आज खुद्द म्हणजे प्रवीण शिवलेकर जे भारतीय जनता पक्षाचे आमदार आसा तेंच्यांनी खूब सांगलेले आसा की आपण हो इव्हेंट आपल्या मतदारसंघात करपाक दिवपाक ना म्हणून म्हणजे इनडायरेक्टली ग्रेट मेसेज टू हिज ओन गव्हर्नमेंट. सो तेका लागून हेचेर फेरविचार करून जी कितें पेडणेकारांची जी तळमळटेन जी मागणी केल्लेली आसा की आमकां नाका म्हणून ती मागणी गृहीत धरपाची आनी आशा आसा चे मुख्यमंत्री पेडणेकारां बरोबर रावतले पेडणेकारांचेर हो सनबर्न लागचे ना. हय सो अमित सावंत थँक्यू तूं आमकां जॉईन जालो म्हणून. फाल्यां म्हत्वाची मिटींग जी आसा ती धारगळे पंचायतीन जावपाची आसा. ह्या सनबर्ना खातीर तांच्यांनी जो अर्ज केला ते परमिशन दिवपाचें काय ना तें आनी त्या फाटभुंयेर परत एकदा हांव आमच्या व्ह्युअर्सांक सांगता पेडण्या भितर वातावरण जें आसा तें सनबर्नाच्या अगेन्स्ट मोठ्या प्रमाणात तापत आसा. कांय वेळा पयलीं मिटींग जाली स्वता खुद्द सरकारांतले आमदार प्रवीण आल्लेकार पेडणेचे आमदार ह्या मिटिंगेन वांटेकार जाले आनी तांणी सांगलां की सनबर्न आपूण कसोच जो आसा तो धारगळे जावपाक दिवचो ना आनी फाल्यां जर पंचायतीन तांकां परमिशन दिलें जाल्यार ते पंचायती भितर घुसून आपूण कितें दाखयतलो अशा तरेची एक थेट इशारो कडक शिटकावणी ही आमदारा कडल्यान येयल्या. मोठ्या प्रमाणात आयच्या ह्या सनबर्न विरोधी जी बैठक आसा जिचे रुपांतर सभेन जाले त्या लोकांचो ताका प्रतिसाद मेळ्ळो आसा. आनी दुसरे वाटेन सरपंच धारगळचो बाकीच्या कांय लोकांक घेवन ताणें आयज पत्रकार परिशद घेतल्या की आमकां सनबर्न जाय म्हणून. सो फाल्यांची मिटींग ही म्हत्वाची थारतली. फाल्यां नेमकें कितें जातलें सरकार ह्या सगळ्या विशयाचेर पागावतले काय तांणी जी भुमिका आपणायल्या ती फुडें कंटिन्यू ते दवरतले हे सगळें फाल्यांच्या एकंदरीत कितें घडटा तेचेर अवलंबून आसतलें. गोमंतक टीव्हीच्या माध्यमांतल्यान आमी ह्यो सगळ्यो अपडेट तुमचे पर्यंत वेळोवेळ पावयतले. तुमी पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. देव बरें करूं.